हरी विठ्ठल. माऊली पांडुरंगाची वारी चालू असा. वास्कोच्यान गोंयच्यान सगळे कडेन लोक पांडुरंग देवाची नतमस्तक जावपा खातीर सगळे पंढरपूर चल्ल्या. पूण रवींद्र भवन परंपरे प्रमाणे ह्या वर्साय पुन्हा एकदा हरी विठ्ठल हो कार्यक्रम आयोजीत करता. आणि खास आकर्षण म्हणजे आमचे गोंयचे सुपुत्र जेंकां हालींच गोमांत विभूषण पुरस्कार दिला, पंडित श्री अजित कडकडे यांचो एक भारदार कार्यक्रम असा. आणि ह्या कार्यक्रमांक जे कलाकार आसात तांकां साथी दिवपी हार्मोनियमाक राया कोरगांवकर, तबल्याक रोहिदास परब, पकवादाक विशांत सुर्लकर, मंजिरीक राहुल खंडोळकर, स्वर साथ उदय देसाई. हे कितें दाखोवन दिता की आमची गोंयचे कलाकार हितून सादर करतले. अशें न्ही की खंयच्यान तरी हाडल्या, पूण अजित कडकडे बाबाक आमी हातून आभार मानता आणि त्यांचे स्वागतही करता की तेंच्यांनी आमचें आमंत्रण स्विकारला. आणि एक मोठो कार्यक्रम 6 तारखेक सांजचे 7 वरांचेर स्वातंत्र्यवीर सावरकर ऑडिटोरियम रवींद्र भवन हांगा जातलो. आमी समिस्त मुरगांवकार जालेंच, पूण समिस्त गोंयकारांक आणि सगळ्या कलाकारांक आमंत्रण दिता, सगळ्या प्रेक्षकांक आमंत्रण करता की तुमी अवजून येवचो. हो कार्यक्रम सगळ्यांच्या खातीर खुलो आसा. आणि देवा पांडुरंगाच्या चरणी आपली सेवा कशी आमी रवींद्र भवन करपाक सोदतात, तेथील आमचे सगळे सदस्य मेंबर आसात, त्यांचे आमंत्रण तुम्ही स्वीकारचे. देव बरें करूं. हरी विठ्ठल.